नमस्कार, हांव निलेश वराडकर। आयज आमी एक व्याकरणीक संकल्पना जाणून घेवया, ती म्हळ्यार शब्दांच्यो जाती। शब्दांच्यो जाती त्या संदर्भात कांय देखी पळोवया। ड, र, घ, व ही कांय अक्षरां आमकां दिश्टी पडटात। जेन्ना आमी ह्या अक्षरांक एकोडी पळयतात तेन्ना ह्या अक्षरांक तसो कांयच अर्थ दिसना। हांगा व आनी ड तशेंच घ आनी र ही अक्षरां क्रमान आयिल्ल्या कारणान तांकां अर्थ फावो जाला। वड आनी घर ही जाली दोन दोन अक्षरांची उतरां जी अर्थपूर्ण उतरां आसात। आनीक कांय देखी पळोवया। ळ, प, म, स, क, न ही कांय अक्षरां आमकां दिश्टी पडटात। जेन्ना आमी ह्या अक्षरांक एकोडी वा एक एक पळयतात तेन्ना ह्या अक्षरांक तसो कांयच अर्थ दिसना। हांगा प, न आनी स तशेंच क, म आनी ळ ही अक्षरां क्रमान आयिल्ल्या कारणान तांकां अर्थ फावो जाला। पणस आनी कमळ ही जाली तीन तीन अक्षरांची वा तीन अक्षरी उतरां जी अर्थपूर्ण आसात। फुडें आनीक कांय देखी पळोवया। गा, मो, प, र, सु, डी ही कांय अक्षरां आमकां दिश्टी पडटात। हांगाय जेन्ना आमी ह्या अक्षरांक एकोडी पळयतात तेन्ना ह्या अक्षरांक तसो कांयच अर्थ दिसना। हांगा गा, डी तशेंच मो, र आनी सु आनी प ही अक्षरां क्रमान आयिल्ल्या उपरांत तांकां अर्थ फावो जाला। गाडी, मोर आनी सूप ही जाली दोन दोन अक्षरांची वा दोन अक्षरी उतरां जी अर्थपूर्ण आसात। जेन्ना पुराय अर्थ आशिल्ल्या अक्षरांची रास वा समूह एकठांय येता तेन्ना ताका शब्द वा उतर म्हणटात। शब्द हो वाक्यांतलो म्हत्वाचो घटक आसता। कोंकणींतलीं कांय अक्षरां अर्थपूर्ण शब्दांच्या वा उतरांच्या रुपान घोळटात। देखीक स, धा, खा आदी। तर व्याख्या पळोवया। वाक्यान जे शब्द वा उतरां येतात तांची वेगवेगळ्या प्रकारची कार्यां असतात आनी तांच्या ह्याच कार्याचेर आदारून तांकां वेगवेगळी नांवां दिल्लीं असतात। तांकां शब्दांच्यो जाती अशें म्हणटात। आतां आमी कांय शब्दांच्यो जाती पळोवया, त्या संदर्भात कांय देखी पळोवया। भुरगो खेळटा, भुरगे खेळटात। रेडो चरता, म्हस चरता। वयल्या वाक्यांनी भुरगो हें नाम। जर हें नाम वचना प्रमाण बदल्लें जाल्यार तें नाम भुरगे अशें जातलें। तशेंच फुडल्या वाक्यांत रेडो हें पुरुशलिंगी नाम। जर तें नाम लिंगा प्रमाण बदल्लें जाल्यार तें म्हस अशें स्त्रीलिंगी नाम जातलें। कोमो उबो आसा, तो उबो आसा। हांगा कोमो ह्या नामाच्या जाग्यार तो हें उतर वापरलां। कोमे उबे आसात, ते उबे आसात। हांगा कोमे ह्या नामाच्या जाग्यार ते हें उतर वापरलां। तो हांसता, ती हांसता। ते हांसता। वयल्या वाक्यांनी
तो, ते ही सर्वनामां वचना प्रमाण बदल्ल्यात जाल्यार सकयल्या वाक्यांनी तो, ती, ते ही सर्वनामां लिंगा प्रमाण बदल्ल्यात. तांबडो बावटो वाऱ्यान हालता. हांगा तांबडी गाडी आसा. तांबडे फूल फुल्ला. तांबडे बावटे वाऱ्यान हालतात. हांगा तांबड्यो गाडयो आसात. तांबडी फुलां फुल्ल्यात. वयल्या वाक्यांनी तांबडो, तांबडी, तांबडे ही विशेशणां लिंगा प्रमाण बदल्ल्यात जाल्यार सकयल्या वाक्यांनी तांबडे, तांबड्यो, तांबडी ही विशेशणां वचना प्रमाण बदल्ल्यात. चलो आयस्क्रीम खातलो. चले आयस्क्रीम खातले. दादलो पुस्तक वाचतलो. बायल पुस्तक वाचतली. चेडू पुस्तक वाचतले. ती आयदनां घासता. तिणें आयदनां घासली. ती आयदनां घासतली. वयल्या वाक्यांनी खातलो, खातले ही क्रियापदां वचना प्रमाण बदल्ल्यात जाल्यार उपरांतच्या वाक्यांनी वाचतलो, वाचतली, वाचतले ही क्रियापदां लिंगा प्रमाण बदल्ल्यात आनी निमाण्या वाक्यांनी घासता, घासली, घासतली ही क्रियापदां काळा प्रमाण बदल्ल्यात. हांगा आमी एक परिच्छेद पळोवया. सुशांत आंबो खाता. सुशांताक आंबो गोड लागलो. सुशांतान आई कडेन आनी एक आंबो मागलो. वयल्या वाक्यांनी सुशांत हे उतर विभक्तीक लागून बदल्ला. तर व्याख्या पळोवया. नाम, सर्वनाम, विशेषण आनी क्रियापद ही वचन, लिंग, काळ आनी विभक्तीक लागून बदलतात. जी उतरां वचन, लिंग, काळ आनी विभक्तीक लागून बदलतात त्या उतरांक आमी विकारी उतरां अशें म्हणटात. विकारी उतरांच्यो 4 जाती आसात. त्यो म्हळ्यार नाम, सर्वनाम, विशेषण आनी क्रियापद. आमी आतां शब्दांची पयली जात पळयली ती म्हळ्यार विकारी उतरां. गाडी वेगान गेली. गाडयो वेगान गेल्यो. वयल्या दोनूय वाक्यांनी गाडी, गाडयो ही नामां आनी गेली, गेल्यो ही क्रियापदां वचना प्रमाण बदल्ल्यात वा तांचे भितर व्यय जाला. पूण ह्या दोनूय वाक्यांनी वेगान हें उतर बदलूंक ना. भाव घरा मुखार बसला. भयण घरा मुखार बसल्या. वयल्या दोनूय वाक्यांनी भाव, भयण ही नामां आनी बसला, बसल्या ही क्रियापदां लिंगा प्रमाण बदल्ल्यात वा तांचे भितर व्यय जाला. पूण ह्या दोनूय वाक्यांनी मुखार हें उतर बदलूंक ना. चलो आनी चली शिकता. चले आनी चलयो शिकतात. वयल्या दोनूय वाक्यांनी चलो, चले, चली, चलयो ही नामां आनी शिकता, शिकतात ही क्रियापदां वचना प्रमाण बदल्ल्यात वा तांचे भितर व्यय जाला. पूण ह्या दोनूय वाक्यांनी आनी हें उतर बदलूंक ना. आरे रे तो पडलो. आरे रे ती पडली. आरे रे तो पडलो. तो हे सर्वनाम दादल्याक उद्देशून वापरला. आरे रे ती पडली.
ती हे सर्वनाम बायलेक उद्देशून वापरला. वयल्या दोन्ही वाक्यांनी तो, ती ही सर्वनामां आणि पडलो, पडली ही क्रियापदां लिंगा प्रमाण बदलल्यात व तांचे भितर व्यय जाला. पूण ह्या दोन्ही वाक्यांनी आरेरे हे उतर बदलूंक ना. ओमकार आणि साईनाथ आंबो खाता. ओमकारान आणि साईनाथान आंबे खाल्ले. वयल्या दोन्ही वाक्यांनी ओमकार, साईनाथ, ओमकारान, साईनाथान ह्या नामा भितर विभक्तीक लागून बदल जाला. तशेंच आंबो, आंबे ही नामां वचनाक लागून आनी खाता, खाल्ले ही क्रियापदां काळा प्रमाण बदलल्यात व तांचे भितर व्यय जाला. पूण ह्या दोन्ही वाक्यांनी आनी हे उतर बदलूंक ना. वयल्या वाक्यांनी वेगान, मुखार, आनी, आरेरे ही उतरां लिंग, वचन, काळ आनी विभक्तीक लागून बदलूंक नात व तांचे भितर व्यय जावंक ना. व्याख्या पळोवया. व्याकरणांत अशी कांय उतरां आसात जी वचन, लिंग, काळ आनी विभक्तीक प्रमाण बदलनात. जी उतरां वचन, लिंग, काळ आनी विभक्तीक लागून बदलनात त्या उतरांक आमी अविकारी उतरां वा अव्यय अशें म्हणटात. अविकारी उतरांचे वा अव्ययाचे 4 प्रकार आसात. ते म्हळ्यार क्रियाविशेशण अव्यय, संबंधी अव्यय, जोड अव्यय आनी उमाळी अव्यय. शब्दांच्या जातीचो दुसरो प्रकार तो म्हळ्यार अविकारी उतरां वा ताका आमी अव्यय अशेंय म्हणटात. तर आयज आमी विकारी उतरां आनी अविकारी उतरां वा अव्यय ह्यो शब्दांच्यो 2 मुखेल जाती पळयल्यो. विकारी उतरां आनी अविकारी उतरांचेर आदारीत आशिल्ले हेर व्हिडिओ सार्थ संस्थेन विस्तृत स्वरुपान तयार केल्ले आसात. ते तुमी पळोवचे आनी समजून घेवचे. देव बरें करूं.